मरे कॉन्ट्रॅक्टर मिळून बालनान वयर काढला ताका 10 वर्सां गद्दार मरे तो ताका मातशें कितें आसलें न्ही बालनाचें ताका मातशें रिस्पेक्ट आसपाचो म्हाका काय कळना ते बरोबर मारला तेंच्यांनी रॅली काढल्या तेंच्यांनी झगडी केला तेंच्यांनी वयल्यान हांवें आडयला सगळ्यांक सोडला तुम्ही हांगा येयला धरपाक ताका धरचे हाडून तो हॉस्पिटलान आमचो फ्रेंड फुटला आणि हे हांगा येयला कॉमेडी आहे एक काम करा मरते मेली नाकूच बसया मरते ताका एसपी करा ना आयजी करा ना डीआयजी करा कितें जाय ते करा सगळे तो चलयता पोलीस स्टेशन चलयता म्युनिसिपालिटी तो चलयता कसली डेमोक्रेसी आणि कसले फ्रीडम उरला मनशाचे अरे आमी पंच घेवन मारला ते कितें सांग जाय न्हू आमी रॅली काडली तुमी रॅली काडली बेस्ट झगडी कोणी केली झगडी कित्याक करपाक जाय हाड सगळो स्टाफ हाड जाता तितलो स्टाफ हाड म्हाका काय प्रॉब्लेम ना अख्ख्यांक हाड गोवाचे सगळे हाड 1 लाख 2 लाख 3 लाख आर्मीक ऑफय कित्याक हांव सारको हे न्हू एंटी सोशल एलिमेंट आमच्या भुरग्यांचे लाठी चार्ज तांकां मारपाक सोडून तेमी आमच्यावर अटॅक केला आमच्या वाड्याल्या भुरग्यांक मारले 5 येवन मारला कितें आनी तांकां धरपा सोडून हिंगा धरता सगळे बरें मरे आपले पीआय तांकां वयल्यान कोड ऑफ कंडक्ट लागला तेचे कित्याक आयकता तुमी सारखे स्लेव्स जाल्ल्या कसली वर्दी पीआय गेला तेच्या खुर्चेर बसला आनी येयला आनी तो सांगता ते आयकता पीआय पीआय कितें सांग ती खुर्ची ताका ती मिळली नाका ताका बस म्हणून सांग कसल्या कामाचो नांव पीआय मातसो इश्यू जावन इलेक्शन स्टार्ट जाला तेन्नासून कंडिशन घालता बेस्ट पुलीस स्टेशन हाडून दवरता तुका जिखपाक जाण पुलीस स्टेशनार सांग बरें कितें केला ते पावर यूज करा डेमोक्रेसी मरे कोण कोणाक वोट मारूंक शकता आम्ही त्याच्यावर कंप्लेंट केला पीआय केस घेयना तेंची पीआय ते मोलेज स्टेशन कितें घेयना तेजो मनीस म्हणून पीआय विलिनाच्या ऑफिसान आसता परते परते पीआय निनात तो पीआय आनी आमच्या भुरग्यांक दावडटा तांकां दावडत ना लाठीचार्ज आमच्यावर करता पीआय कितें करता बाबा प्रमोद कितें जालें तुका मार कसो लागलो तुका पंच मारला कोणें प्रतोष पिरणकर कित्याक म्हणून मारलो पंच कितें जाल्लें एक्झॅक्टली दोघांचे रॅलीक हे आले तो येयला आनी बेश्टोच मारलो पंच कोणाचेर रॅली आसली बीजेपीची आनी मागीर कितें पोलिसांनी कितें एक्शन घेतला एक्शन घेतल्या तेंच्यांनी लाठी चार्ज केला कोणाचेर आमचे आनी फुडें आतां तूं कितें कंप्लेंट करतलो आतां तेंच्या करूंक सोदता पोलिसान तुका काय सांगू ना कंप्लेंट बी कर म्हणून ना ते घेवन गेले कंप्लेंट कर म्हणटा एफआईआर रजिस्टर कर दिया है दोनों केसेस में दे हैव टेकन लीगल एक्शन फॉर द इंस्टेंसेस हमने यहाँ पे अपनी गश्त बढ़ा दी है एक्स्ट्रा पीसीआर वैन्स की मूवमेंट यहाँ पे करवा दी है नाकाबंदी यहाँ पे थोड़ा और सख्त करवा दिया है और थोड़ी ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट है इसी मौजूदा में जिससे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा Yeah, I would like to request all the people that irrespective of their political differences, their personal differences, they should try to maintain peace. They should try to maintain law and order. And in case of any breach in law and order, in case of any breach in peace, strict legal action will be taken.